Check test. Like Saint Francis Xavier, let us serve everyone without distinction. Hello everyone, a warm welcome on the seventh day of the novena, Faith Formation, DCC, DSC, ABE. Like Saint Francis Xavier, let us serve everyone without distinction is the theme for today. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love, says Saint Mother Teresa. The vision in Daniel chapter 7 verses 2 to 14 portrays earthly powers causing division and inequality. Today's gospel passage from Luke offers a spiritual foundation for serving without distinction and discrimination. In this Eucharistic celebration, let us pray that, like Saint Francis Xavier, we too may become sensitive and outgoing in our approach towards our neighbors, the homeless, and to all those who are in need of our help. सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. आज नोवेनाचो 7वो दीस. आयचो दीस भेटयला फेथ फॉर्मेशन DCC, DSC, ABE. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बागयोन फ्रांसीस शावेराचे परबेक आमी तयार जाताना आज
नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी पावल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन अंतोर करी नासतना सगल्यांक सेवा दिवया. आयच्या पयल्या वाचपान दानियल प्रवादी संवसारी मान पदवी पोंडपोरी दुस्पोट आनी भेदभाव घडून हाडटा तें आमचे नदरे मुखार दवरता. आयच्या शुभ वर्तमानान शेजू आपल्या शिसांक आनी फाटलावदारांक सोत्राय दवरून जागृत रावूंक शिरकायता. जिवितांत येतल्या सगल्या घडण्या वेळार मागणें करून जागृत रावूंक सांगता. संवसारी बुलोवण्यांक चितकून रावना जावं पूण आत्मीक जिवितान उपकारतल्या वस्तूंक वेंग मारून रावंक भोव गरजेचें म्हूण भर घालता. आमी जेजू भाशेन सेवेचें मन आपणावन कोणाच मोदें अंतोर करी नासतना जेजून केल्लें तशेंच आमी करूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां देवाची कृपा मागुया. एकेरीत मागणे उत्सव 25 रॅलिकांची दाखोवण 2024 आनी आमी चलत आयल्या आनी वचून चलता ती परिशदीक वाट मनान धरून तयार केला. ह्या वेळार सगल्या भावार्थान आमी हे मागणे हांगासर करुया आनी हे ओत्मीक तयारेक आमी सुरवात दिवया. सगळीं उबी रावन बरोबर हे मागणे आमी करुया. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भायग्योन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसां पासत आमी तुका दिन वाचता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिसियोनारी उर्बेन शिव वर्तमानाचो तो दिरादीक परगटणार जालो. ताच्या रॅलिकांचे दोबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार पिराय. तुज्या उतराच्या उसवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्ले मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उसवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवासो दितली शिव वर्तमानाची उर्बेवून परगटणारां आमकां कर. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे.
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणानो, बाग्योंत फ्रांसीस सावेराचे परबेक आमी तयार जाताना आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसाक आमी पावल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय बाग्योंत फ्रांसीस सावेराचे देखीन अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवया. पातका वरवीं मनशा मदें अंतर करतल्या वंटी मोडून उडोवूंक आनी मनशा कुळाक एकचाराच्या आनी मोगाच्या बांदपासान एकठांवूंक जेजून ह्या संवसारांक जल्म घेतलो. संवसारान जियेतना तरेच्या मनशांक तो भेटलो. गोरीब, दुलबोल, गिरेस्त, पातकी, विदेशी, धर्मशास्त्री असल्या मदें ताणें आपलो वावर केलो. कोणाच मदें भेदभाव वो अंतर करिनासतना सगल्यांक समजता ते भाशेन शिकवण दिली. आपल्या 12 शिसांक वेचून काडटना पर्यान तांचो वावर धंदो वेवसाय पोळे नासतना सगल्यांक आपलो पाटलाव करूंक आपयले आनी तांकां फावो तो मान दिलो. निमाण्या जेवणार पर्यान आपलो घात घेवचो आसलो ताचे पासून ताणें पांय धुले. असलेच सेवेचें मोन आमी आपणावंक कोणाच मदें अंतर करिनासतना जेजून केलें तशेंच आमी करूंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां देवाची कृपा मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, बरे भाशेन ही सुरवातीची उतरां आमकां आमचे भयणीन आमच्या मुखार दवरल्यात. आनी आयचो विशय आमकां सांगता बाग्यों फ्रांसीस शावेरा भाशेन सगल्या सोवें अंतर करिनासतना आमची सेवा पाठोवया. आनी हें करूंक आमकां व्हडांतलो व्हड नमुनो म्हणल्यार पयलो जेजू आमकां सांगला ते भाशेन सगल्या पासत तो सगोट जालो. गरीब दुबळ्यां सोवें, गिरेस्तां सोवें, आपल्याक बरें आसलेल्या सोवें, आपल्याचेर आड बेतोल्या सोवें, सगल्या पासत तो आसलो. कोणाकूच ताणें आपले जिवितांत अंतर करूंक ना. आपलो मोग थोड्यांकूच सुबेज दाखयलो, अद्यांक दाखोवंक ना, अशें ताणें करूंक ना. तो असलेंच मन जें बाग्यों फ्रांसीसानूय आपल्या जिवितांत आपणायलें. आपली सेवा ह्या संवसारभर भोंवतना पाठयली. तेच भाशेन आमकांय हें नमुणे घेवन आमचें जिवीत असलेच मोनान सेवा आमची पाठोवंक आमकां आदार ह्या मिसांत मागुया. आनी साबार पावटी हें करूंक आमी चुकल्या. आमची सेवा घोडे आमी फकत थोड्यांकूच घोडे पाठयल्या. हो घोडे आमकां सेवा दिल्या उपरांत ताच्या वरवीं म्हाका कितें बरेंपण मेळटलें, वो म्हजीं कामां जातलीं म्हूण हांव घोडे थोड्यांचींच कामां करूंक बिजी उरलां. सगल्या पासत घोडे हांव एकेच भाशेन वावरूंक ना. हांवें घोडे अंतर केलां म्हजे सेवेंत. त्या पासत देवाचें बोगसणें ह्या वेळार मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्यांक उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बाग्यों सदांच आंकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. आनी सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. ह्या वेळार एक गोडी बोरोगीच रावन आमची खासगी मागणी, आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तूं मोय पासान फावो करताय तें आत्मीक ओकोद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव, जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजबोट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. दानियलान म्हणलें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालों. अंतराला वेली चारूय वारीं व्हडल्यान सोमदिराक हालयतालीं. त्या सोमदिरांतलीं 4 व्हडलीं आनी जिन्सा भासांचीं जनावरां भायर सरलीं. पयलें शिवा भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिदाचे पाकोटे आसले. हांव पळयतालो ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनीवेलें वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन 2 पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें. उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें. तें वाशेला पोरी एक बूज वयर करून उबें रावलोलें. ताच्या तोंडान दांतां मदें 3 बोरी आसल्यो. ताका कोण म्हणटालो ऊंट आनी जाय तितलें मास्का. हाचे उपरांत हांवें नवें पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें. ताका पाटीर सुकण्याचे 4 पाकोटे आसले. 4 तोकल्यो आसल्यो आनी ताका अधिकार दिलो. उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिसणें हांवें पळयलें. एक 4थें जनावर हांवें देखलें. तें बेसार मायेन आनी भिराकूळ आनी एकदम बोलिश्ट. ताका व्हडले लोकडाचे दांत आसले. सगलें चाबून तें पिठो करतालें आनी उरलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक माडयतालें. आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका 10 शिंगां आसलीं. हांव ह्या शिंगांक पळयतना ताचे मदल्याक एका धाकटुलें शिंग भायर सरता तें हांवें देखलें. ताका जागो दिवंक पयलें तेगांक उमटून काडलीं आनी ह्या शिंगांक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड. हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार शिवासनान दवरलोलीं आनी एक जाणटो एक आसनोरार बसलोलो. ताचे न्हेसनाप आवरणां हिमा पोरी दोवी. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितळ. ताचें सिंहासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताचीं चाकां जळट्या उज्या पोरी. ताचे मुखावयली एक उज्याची नोद व्हांवताली. हजारांचे हजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्यायसभेन बोल्लोली आनी पुस्तकां उगडलीं. तें सिंग सांगतालें ते बोडाय म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें. हेरां जनावरांची पदवी काण घेतली, पूण थोड्यांक नेमलोल्यांक काळांक तांकां आनीक वेलाक जेवंक दिलें. हांव म्हजें रातचें दर्शनांत तेलून पळयत रावलो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा लुंगां आदल्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिल्लो अधिकार, मोहिमा आनी रायपण आनी सगल्या पोरसांचे
राष्ट्राचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोंपची ना आनी ताचे राजवडकेचें केन्नाच निसंटोन जावचें ना. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. अनेकदा म्हणोया, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाकानात. प्रितुमे वयर वाडात ती तुमी सोगलीं सर्वेस्पराक वाकानात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाकानात. सोमदिरानो आनी जोरीनो सर्वेस्पराक वाकानात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. दोरयांतल्या मोनजातीनो आनी उदकांत जियेतोल्यानो सर्वेस्पराक वाकानात. अंतरोलावेल्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाकानात. रानवोट आनी गोरवाशी मोनजातीनो सर्वेस्पराक वाकानात. जबाब, ताका मोहिमा दियात, मान दियात सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. गोट रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. लुका पर्वणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक ओपार सांगली. अंजिराच्या झाडाक आनी हेर सगळ्या झाडांक पळयात. तांकां कोंबरे फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तशेंच ह्यो सगल्यो वस्तू घडलेल्यो तुमी पळयतोच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, हें सगळें घडल्या बगर ही सोसोत अंतरची ना. सर्ग आनी प्रितूम सरतली, पूण म्हजी उतरां केन्नाच सरची नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता. आयज 7वो दीस. जशें सुरवेक आमी आयकलां, आयज आमचो विशय भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे देखीन अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवया. देख घेवन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची आमी सेवा दिवंक जाय, पूण सेवा करतना अंतर करिनासतना सगल्यांक ही सेवा दिवंक हो आयचो विशय आमकां आपयता. मोगाड बाबा भयणीनो, एक तरणाटो खोती दुखीन भरलेलो, चिंतनांनी रेवळ्ळलो, कितें करचें समजना हें जाणा जावन एका भाग्यवंत मनशाशी वेता आनी आपलें काळीज मन ह्या मनशाक उगडटा. असल्या वेळार हो भाग्यवंत मनीस ताका थोडी बुद्द दिता. तो म्हणटा, तुज्या जिवितांत तरणाट्या तूं उदार जावंक जाय. हांव दुर्बळ
कांयच म्हजेशी ना. तर उदास जावंक म्हज्या लागीं कशें घडटलें? जायती भासाभास केल्या उपरांत ह्या तरणाट्याक हो भक्तिवंत भगिवंत मनीस बोध दिता आनी अशें म्हणटा, तुज्यान 5 भाशेन उदार जावंक जाता. जे परिस्थितीन तूं आसाय तेच परिस्थितीन 5 भाशेनी तुवें उदार जावंक जाताय. आनी तो अजापलो. तेन्ना ताका सांगलें, पळय पयली वस्त, तुका देवान सोबीत मुखामोड दिलां. हें मुखामोड देवान तुका दिलां. देवाचें देणें तुका तें. हांसतें मुखामोड सदांच सांबाळ. हांसत्या मुखामोडान तूं जिये. तूं फकत मरून मेल्ल्या जेजूचो पाटलावदार न्हय, पूण मरून जीवन जाल्ल्या जेजूचो पाटलावदार म्हूण ही खुशालकाय तुज्या काळजामनांत आसची आनी तुज्या जिवितान खुशाल जियोवचो. स्मायलींग फेस. आनी हाचे उद्देशी जायतें बरें तूं करूंक सोदतलें. पयली वस्त हें हांसतें मुखामोड घेवन तूं जिये. दुसरी वस्त ताणें म्हणलें, तुका 2 दोळे दिल्ले आसात. तुजी नदर काकलुतीची जावची, रागाची न्हय, काकलुतीची नदर तुजी जावची. आनी ह्या उद्देशी तुजे नदरेंतल्यान तूं जाय तो संदेश दिवंक पावतलोय. तुका देवान जीब दिल्या न्हय. तुजी जिबेंतलीं उतरां भायर सोदतात तीं तोंडांतलीं मोवाड उतरां जावं दी. भगिवंत पेद्रून म्हणलेलें, ओय जेजून विचारलें तेन्ना, तुमी म्हाका सोडून वचूंक सोदतात? कोणाशी आमी बेतले? हांव तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची. आनी तुजी तोंडांतलीं भायर सोदतात तीं उतरां जिवीत काडटली न्हय, पूण जिवीत जातली जावं दी. आनी हेंय तुवें तुज्या जिवितान करचें. तुका हात पांय दिल्ले आसात न्हय, हे हात पांय तुज्या दुसऱ्याचे सेवेक घाल. कोण पडला जाल्यार उखलूंक तुजो हात दी. कोण कश्टवता जाल्यार धांवून वचून ताका आदार दितलो जा. फोट मारून उडोवंक न्हय, आदार दितलो जा. हेंय तुजे लागीं करूंक घडटा. आनी दुसरी वस्त 5वी म्हणल्यार देवान तुका काळीज दिलां. दोयार मोवाड काळजाचो जा. दोयार मोवाड काळजाचो जा. दुसऱ्या सगळें उचक्यान भरलेलो जा आनी ते भाशेन तुजें जिवीत जिये. हें सगळें तुजे लागीं घडटा. आनी हें करपाक पयशांची गरज ना. तूं दुर्बळ, पयशे तुजे लागीं ना, कांय नजो. पूण जेजू सवें तूं गिरेस्त. आनी ही गिरेस्तकाय तुजे सवें आसा. आनी ही गिरेस्तकाय तुवें जेजूक सांगाता घेवन वांटूंक जाता. म्हणटच पळय कितलो गिरेस्त तूं वच आनी तशेंच कर. आनी तो धाकट्याक निराशी जाल्लो, जिवितांत खंयचें पावल कशें मारचें खबर नासली, ह्या एका मनशा उद्देशी ही नवी दिशा ताका फावो जाता. सगळो उमेदीन बसता आनी लोकांची मोगान सेवा करूंक जें कितें देवान दिलें आसा त्या उद्देशी तो फुडें वता. तुजें आनी म्हजें कितें काय? अशें म्हणलेलें आसा, विथ अ स्मायल ऑन युअर फेस, गुड थॉट्स इन युअर मायंड and love in your heart, you can live a meaningful life. With smile on your face, good thoughts in your mind, and love in your heart, you can live a meaningful life. आनी कोणाक नाका एक अर्था बरी जिवीच्यो. जेन्ना तुज्या तोंडार आसना, बरी चिंतना मनान नात आनी काळजान मोग ना, आमी जिवीत अर्थ नासलोलें कशें करता. पूण कोणाकूच नाका आपलें जिवीत अर्थ नासलोलें जावंक, पूण अर्था बरी मिनींगफूल लायफ जाय. ताका लागून खरीत भाशेन आमकां जाय तें जिवीत तुवें आनी हांवें जिवंक शकता. कोण आमकां आडायतलो? कोणें आमकां आडावंक जाता? कोणेंच ना. आमचेर आसा. मोगाड बाबा बडिनो, आयची वाचपां दिसाचीच वाचपां. आयच्या वाचपां खरीत भाशेन 2 दिसांनी आमी हो सादो काळ आनी खरीत भाशेन हें सेवाधर्मीक वर्स सोंपयतले हांव आनी येता त्या आयतारा सावन नवें सेवाधर्मीक वर्स आमी सुरू करतले हांव. जेजू ह्या संवसारांत आयलो जाल्यार देवाचें राज स्थापूंक आयलो आनी देवाचें राज तोखता तसलें राज. आनी दानियल प्रवक्त्याची वाचपां दिसांनी वाचता आसतना आमकां कितें भाशेन दानियल एक दर्शन पळयता. कितलीं दर्शनां हे भाशेन ताची समजणी दितलो दानियल. एक बुद्धवंत तो, शाणो तो, देवाचे येवजणे प्रमाणे देव ताचे सवें आसून जियेतलो तो. आनी ताका लागून कितें भाशेन ही दर्शनां तो पळयता. दर्शना बरोबर 4 राजांची कितें भाशेन खबर. पूण निमणें जैत कोणाचें? जैत देवाचेंच, जैत देवाच्या पुताचें. आयचें शुभ वर्तमान आमकां चतूर व जागृत रावूंक उलो मारता. शेवटाची उतरां आयच्या शुभ वर्तमानाची
सूर्ग आनी प्रितूम सोदतली पूण म्हजी उतरां केन्नाच सोंपची ना. देवाचें उतर जिवितांत पाडून आमच्यांनी सोंपोवंक जाता काय? अशें आसा. देवाचें उतर आमकां जागयता, आलोयता आनी आमच्या दर एके परिस्थितींत आनी घडयेंत जिविताचो जबाब मागता. आनी ह्या लागून आमी देवाच्या उतराचे घटायेन आनी बळान होच उजवाड घेवन आमच्या जिविताची यात्रा आमी करची आसा. मनान धरून आयचो विशय अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवंक. सप्टेंबराचे 19 2019 ह्या वर्सा एक 8वे तरेचो ब्रॉन्झ स्कल्पचर पितूरची कातरलेली एक मुर्ती वातिकानान सेंट पिटर स्क्वेअर इटलीक इन्स्टॉल केली. सुवाळो कसलो आसलो? सेलेब्रेशन कसलें आसलें? द 105th वर्ल्ड मायग्रंट अँड रेफ्युजी डे. द 105th वर्ल्ड मायग्रंट अँड रेफ्युजी डे. आतांच्या पाप साहेब फ्रांसिसान ताचें उक्तावण केलें, इनॉग्रेशन केलें. आनी संदेश दितना सगळ्यांक उगडास करून ताणें म्हणलें, आज ही उक्तावणी करतना हांव तुमकां पवित्र पुस्तकाची शिकवण आनी आव्हान घेवन सेवा कशी जावची हाचो उगडास करता. हांव तुमकां पवित्र पुस्तकाची शिकवण आनी पवित्र पुस्तकाचें आव्हान चॅलेंज घेवन तुमची सेवा कसली जावची हाचो उगडास करता. To remind everyone of the evangelical challenge of hospitality. हो वावर कितें भाशेन स्कल्पचर कॅनडाच्या तिमोथी स्मॉल्स हाचो आनी ताका नांव दिलां एंजल्स अनअवेर. हे कितें भाशेन हिब्रुवाचें पुस्तक आमी काडलें जाल्यार 13वा वावेचो दुसरी वड आमकां अशें मेवता. डू नॉट निग्लेक्ट टू शो हॉस्पिटॅलिटी टू स्ट्रेंजर्स फॉर देअर बाय सम हॅव एंटरटेन एंजल्स अनअवेर. कोंकणी भाशेन घालतलें, परक्यांक तुमगेर भिराड दिवंक विसरूं नाकात. अशें करून थोड्या जाणांनी नकडो जावन देवाच्या दुतांक आपल्या घरांनी घेवन ताचो परामर्श केलो. म्हाका बाबा बरें न्हू, जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा कोत्ता ह्या प्रमाणे आमी आज वडव्यांची सेवा कोत्ता आनी कळो नासतना आमी तांची सेवा कोत्ता हें आमकां सांगता. गेल्ल्या आयताराक आमी मातशें भितर सरल्या जाल्यार आमी क्रिस्तायाची सगळ्या सर्वांच्या राजाची परब आमी समोर उमल्या आनी जेतून ती म्हणलां जें कितें तुमी ल्हानांतल्या ल्हानांक केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. आनी हेका लागून दुसऱ्या सभेची सेवा कोत्ता तिची झुकपडोवन जी सभे ही सेवा आमची जाता. आनी हेकाच लागून अंतर करिनासतना ही सेवा आमी सगल्यांक दिवंक भाग्यवंत फ्रांसिसाची देख घेवन आमकां आयचो विशय उलो मारता. अशें जाल्यार कितें आमी करतले? हांव म्हाका बाबा बरें न्हू, आमकां सगल्यांक आवडो आसा आनी आमचो आवडो म्हणल्यार दुसऱ्यांनी आमचो मोग केल्लो, दुसऱ्यांनी आमची सेवा केल्ली, दुसऱ्यांनी आमकां रेस्पेत मान दिल्लो. हें घडटा जाल्यार काय बरें, घडटा काय हो दुसरो प्रस्न. आनी जायते फावट अशें घडटा, दुसरो आमकां रेस्पेत मान दिना, आमकांची सेवा करिना, आमचो मोग करिना आनी हेका लागून कितले प्रस्न आमकां येतात. पूण दुसरे वाटेन हांव म्हणटलो आसलो, जो तर म्हाका कशी दुसऱ्याची सेवा करूंक, म्हाका कशी दुसऱ्याचो मोग करूंक, म्हाका कशी दुसऱ्यांक मानान आनी रेस्पेतान वागोवंक कोण म्हाका आडायतलो, कोणेच म्हाका आडोवंक जायना. हें आमच्यांनी जाता, आमी करचें. मोगान दुसऱ्याची सेवा करची, मोगान दुसऱ्यांक आमी रेस्पेत मान दिवचो आनी आमचे जिवीत येता आसतना हे सेवेंतल्यानूच दुसऱ्यांक जेजू दिवंक वावुचें. मोगार बाबा बरें न्हू, अंतर करिनासतना सेवा केल्ले जायते नमुने आमकां आसात. भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर 1542 वर्सा दुखोड पडलो, धर्म जातकाच पडे नासतना सेवा केली आनी हेकाच लागून ताका व्हड मान आनी नामना मेळ्ळी. मदर ट्रिजा दुबड्याची सेवा ताणें एका मनशा सभेची झूक पडोवन ताणें सेवा केली आनी आमी एका मनशा सभेन सेवा करूंक ती देखीची जाली. दामियाव हय भाग्यवंत कडकारांची ताणें मोगान सेवा केली, तें दुयेंस ताका जावन तो मेलो. पूण सेवा करता आसतना एका मनशा सभेची झूक पडोवन जेजू केल्ले भाशेन केलें. आनी आमचोच खाशाचो भाग्यो जुजे वाज श्रीलंका वावुरता आसतना, वशाची पिडा आसतना, कोणाचे धर्म काळ जात पडे नासतना, व्हडलो धाकटो पडे नासतना मोगान सगल्यांची सेवा ताणें केली. आनी ह्या उद्देशी खरीत भाशेन ते आमकां देख आनी नमुनो. एक पुस्तक आसा, इफ ही एंड शी कॅन वाय कांट आय.
ताणें आनी तिणें केलें जाल्यार म्हज्यान कित्याक घडचें ना. आनी हें पुस्तक व्हडले महान मनशाचे ताणें जिवितांत केल्ल्यो व्हडल्यो व्हडल्यो घडण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात आनी प्रस्न निमणो, इफ ही एंड शी कॅन वाय कांट आय. तो एकला आपल्या पडोवचें, तो एकला आमी. ताका लागून आयज आमी विचारचें आसा, त्या मनशांनी केलें जाल्यार महान मनशांनी म्हजेशी कित्याक घडचें ना. आयज तोच जेजू उंड्या सोदाच्या रुपान ह्या मिसाचे भेटींत आमच्या काळजांत येतलो. तोच आमची गोठायबोड जातलो, आमचो उजवाड जातलो आनी आमच्या पावलांक गोठायबोड दितलो. तोच जेजू आमच्या काळजांत येतलो. होच जेजू आमच्या मुखार आयच्या दिसा एक आव्हान दवरता आनी तें म्हणल्यार अंतर करिनासतना सगल्यांक सेवा दिवंक. ह्या ताच्या उल्याक आयज कितें आमचो जबाब जातलो काय? सगळीं उबी रावया आनी वेळार होच विशय मनांत धरून आनी आमची सेवा सगळ्यां सोबे उक्ती करूंक आमकां ताचोच आदार मागून थोडीशी मागणी त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पोरजेचे सेवेंतल्यान आपल्या मुण्यारपण चलयतना सगळ्या सोवे एक सारकेपण वागोवन आनी अदीक करून समाजांत उणो मान आसलोल्या सोवे अदीक मोग दाखोवन तांकां बावार्थाचे दिशेन वाडोवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकूळट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सगळे तरेचो भेदभाव पयसावून अदीक करून गरीब दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक फावो आसलेल्यो सवलत्यो एकचारपणान मेळूंक फावो आसलेले उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकूळट कर. आमी क्रिस्ती बाबार्थ्यांनी दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदें जियेतना तांचे मदें कसलीच धर्माची अंतर करिनासतना तांकां फावो त्या मानान लेखून तांचे सवे इश्टागोतीन जियेवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकूळट कर. धर्म परगटेचे वावरांत मिसळ आसलेल्या समेस्तांनी जेजूचें मन आपणावून आपलो वावर करूंक जावं शिक्षणीक मळार दोतोनीच्या मळार तशेंच समेस्तांच्या बावार्थाची आकारणी करतना मोगान आनी सेवेचे मन आपली जबाबदारी पाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकूळट कर. स्वर्गीचे बापा, ही थोडीशी मागणी आनी आमच्या आवडे तुज्या मुखार आमी दवरल्यात. अंतर करिनासतना सगळ्यां सोबे आमचो मोग आनी आमची सेवा उक्ती करूंक आमकां तुजेच कृपेन बोर म्हूण आमी मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुझ्या मानाक भेटोवंक फॉर्मायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुझ्या दोयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बहारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताचे सोवें सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवली आनी ताच्या देवपणांत आम्हा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सैमान खरो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी खुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन को स्मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुंजी. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरगो तुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां ज्येश्ठागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजुडीत मुखार मोड पडूंक पाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगाती भाग्योन दर दुता आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगताची मोहिमा गावूंक आमकां पाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजूक आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेराक आमचे फुडें नमुणे दवरून आमी दुसऱ्या सोबे अंतर करिनासतना सेवा पाठयतलीं मनशां जावंक आमकां त्या जेजूचो आदार ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेते आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेली संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो साक्रामेंत घेतला, फकत तांणी कोमन्याक घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने काथोलिक कलीसिया में बावतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे दोळे दाबुया आणि ओगेपण सांबाळुया. काळजान शिवलेल्या जेजूचे आसने अनुभवया आणि ताका दिनवासूया. उबे रावया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोषान भरल्यान. तुज्या मोगाचे वेंगेंतली आनी आमच्या बाबा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सोरूंक कदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे बसूया. आयज आमचे मदें वेर्ना वार्डांतली भाव भयणांनी ह्या मिसान वांटो घेतला. आयची मिसाची भेट समोरल्या पाद्री डॅरल डायस आनी देवा उतराची मोडणी केलेल्या फादर कांदिदो फर्नांडीस हांकां आमचे दिनवास. तशेंच एवेलीन बरेटो हाच्या फुडारे खाल गायनाची मांडोळ केलेल्यांक आमचे दिनवास. आयज भाग्यवन फ्रांसीस शायराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. दिसपोट्या मिसाचो वेळ हे पुरी 6 वाजता, 7:15, 8:30, 9:15, 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी इंग्लीश भाशेन मीस जातले 6:15. फेस्ता दिसाक मिसाचो वेळ हे पुरी सकाळची 4:45, 5, 6:15, 7:30, 9:15 आनी पोरबेचे मीस जातले 10:30 वाजता. उपरांत दनपारा 1, 2, 3, 4, 5 आनी इंग्लीश भाशेन मीस जातले 6 वरांचेर. कुमसरान तुमच्यान बासलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळची 5:30 ते 11 आनी सांजेचे 3 ते 5:30 मेरेन वचूं येता. फुलां भेटोवंक वा फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बासलिकेच्या लिटर्जी डेस्काचेर वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या काशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणूय कसलीय सांडलेली वस्त तुमकां मेळत जाल्यार बासिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची.
कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पोलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसलीय दुबावी वस्त तुमी पळयशात जाल्यार रोखडेच पोलिसांक कळोवचें. तुमी बागवेन फ्रांसीस शायराची रेलिकेचो उमो घेवन भायर सरतात थंय आमचे दियाक्न भाव आसतले. तुमकां जाय जाल्यार तुमचेर हात धरून मागणें करून घेवंक जाता. दर सकाळीं 5 ते सांजे 6 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची बसवण जाता. तुमी थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. ह्या मिसा भेटेन भक्तीपणान भाग घेतलेल्या तशेंच हो वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगल्यांक तुमकां आमचे दिनवास. फाल्यांचो दीस मोटवाशी भयणांक पासत भेटयलेलो. तशेंच फाल्यां 12:15 कन्नड मीस आसतले. फाल्यां 2 तारखेक आनी तशेंच परवा 3 सांजे कुमसार आसची नात. तशेंच फेस्ता दिसाक कुमसार आसची नात. डिसेंबराचे 3 तारखेक 11 वाजता पोर्तुगीज भाशेन मीस जातले आनी 12:15 यात्रेकारांक मीस आसतले. फेस्ता दिसाक कोणूय वाचूंक सोदता जाल्यार लिटर्जी डेस्का लागीं वचून संपर्क सादचो. हे मीस काबार जातूच पयलीं ह्या लोकांक भायर सरूंक दिवचें आनी उपरांत 9:45 मिसाक जी कोण आयल्यान तांणी भितर सरचें. उबी रावया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सुभाम आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. बागवेन फ्रांसीस सावेराच्या नवेनाचे मागणे सगळीं सांगाता करुया. बागेवन फ्रांसीस शायरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेच लास जाले. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. जावन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रे बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणटाव. आमेन.